आजच्या खबराचित्रात येवकार हांव समीप नार्वेकार। पळयात आजच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। कोरोनान पुऱ्या संवसारात खवदळ घातिल्लो आसलो तरीकय लोक आयकपाच्या मनस्थितीत ना। कुंकळेच्या सप्तकी बाजारात लोकांच्यो गिट्टी पडल्ल्यो। कुंकळी पालिकेचेर आतां ह्यान आयकुपी लोकांनी पेस घातला। सरकारी एसओपी न पाळप्यांचे कितें करचे हाचे तांकां चिंतचे पडटले, एका नगरसेवकान सांगले। मार्केट एक्चुअली काल चोवपाक गेला, काल मार्केट पळय जाय तो मार्केट बंद दिसना आशिल्लें। तुका लॉकडावन मध्ये दिसना तुका। आयज तूं फाटी जर पळय जाय तो बाजार आसता चल्लो आहा। म्युनिसिपालिटी काल सीओ के नोटिफिकेशन धाडलां पळय म्हणून फोटो काडून डीएमए फोटो धाडले। एम घेवचे म्हण एक्शन हांव म्हणना हें बंद कर, पूण थोडे तर मार्केट नेसेसरी हाडून तांकां मार्किंग करून दिवचे आनी म्युनिसिपालिटीचे सुपरवायझर इन्स्पेक्टर आहा तेमी हेची नदर धरची। हे जे कावन्सिलर कितें दिसता तुका? आतां 10 मिनटांनी आमची आता स्पेशल मिटींग आहा सीओ कडेन आनी कॉन्फरन्स घेतला आमी डीएमए कडेन आनी हेचेर फाल्यां म्हळ्यार ताबडतोब एक्शन जातलेंच। तेच म्हणटा लोकांकूय भिरांत ना, हेंकांय भिरांत ना। काल पुलिसाक फोन केला, पुलीस म्हणटा म्युनिसिपालिटी तुमी पयशे घेता आमी कितें येवचे काय म्हणून हें बंद जावपाक जाय आनी जातलें। लोकांक म्हाका विनंती करता, मातशें नाका भायर सरनाकाय, कोरोना वाडलोले आहा, जाणीत आतां काळजी घेवची आनी हो बाजार आमी बंद करतले हें मुगे आश्वासन तुका। हें जाय जाल्यार कुंकळे आनी जागे आसपा न्हय, लोकांक रावपाक बेड ना जाणाय। थोडे दिसां म्हणटा आमचे नवे बिल्डींग आहा ते कोवीड केअर सेंटर म्हणून जातले, ते जाताय म्हळ्यार उगत आहा। पूण हेजे लोकांनी मातशें हांव म्हणटा लोकां कडेन मागता मातशें बाजार येवपाचें पयस रावाय, भायर सरनाकाय, घरचे भायर सरनाकाय। कोरोनाच्या काळात जित्या जिव्या खातीर नेम लागू आसात, पूण संवसार सोडून गेल्ले मनशाचे कुडी खातीर तशे नेम नासले। बस्तोडकारांनी खंय तशे नेम केल्यात। कोरोना पिडेस्तांक गांवांतले मुसुंडेत लासप ना, देखून बस्तोडेच्या मनशाची कूड निमणो प्रवास करपा खातीर म्हापशेच्या मसणभूंयत पावली। तांणी कूड लासलीच, पूण मुख्यमंत्र्याक उक्ते आवाहन केलां, आयकयात। विनायक नानोस्कर, हांव इंटरनॅशनल हिंदू महासभेचो गोंयचो प्रेसिडेंट। आयज कोविडाक लागून खूब लोक मरता। जो तो समाज हा आपल्या समाजाक लागीं वडटा, पूण आमचो समाज जो हिंदू आतां विखुरलेलो जाल्लो आहा। हे बस्तोडचे मोडे आयज बस्तोड हो मनीस रामा नायक, अशोक रामा नायक हो बस्तोड मेलो कोविड जालो, तेका तेंच्यांनी मसुंड्यान घेवंक ना हिंदू भावांनी आमच्या। आतां हिंदू जर अशें करूंक लागले दोशी लावणेपणां आनी त्या म्हापश्याक घालूंक लागले म्हणजे बस्तोडकार तेका उलपयल्यार मारतात आनी म्हापशेकारांक काय जावचें ना। अरे तुमी खंय वयताले ते मोड्याकूय तुमी सोडिनात। ह्या मनशान म्हापशेकारांक वोट घालूंक ना। हो पळय मेला अशोक नायक, हेणी तुमकां बस्तोडे वोट घातला, तुमच्या पंचायतीक हेंच्यांनी वोट घातला आनी तुमी आयज तांकां हांगर धाडटात। तुमकां मरे लज बेशरम, तुमी सारके अक्कल नासली पंचायत तुमची बस्तोडची। तुमकां माती अक्कल ना। एक हिंदूचो एक वोट हो तुमचो, तुमी तुमचो भाव पिड्यार जालो, तुमी दुसरे तुमच्या गांवांत घेयना। अरे बेशर्मान कसले तुमी आपल्याक वोटिंगान रे परत। सीएम तुमकांय सांगता आनी तूंच आमचो खरो म्हटल्यार तारणहार, हेचेर एक्शन घेवप। जे त्या गांवांनी जे मडी घेयना, हे मसुंडे पळय अशें कित्याक बांदल्यात तांकां विचार सीएम तूं आतां ओगी राव नाका। आनी हो कर्फ्यू आतां कर्फ्यू तेंचेर लाठीचार्ज करा ह्या दुकरांचेर। कोण येता ते म्हाका विचार। हांव विनायक नानोस्कर फ्रॉम कालांगूट। कोण कितें हा, कोण हा, कोणाक कितें विचारूंक जाय, कितें करूंक जाय म्हाका विचार। हांव गोंयच्या भावां लागून हें करता, म्हाजी खबर काडप। खूब वायट दिसता हें। आयज हिंदूंक अशें घडलें, आयज आनी खंयच घडना। ही आमची हिंदू मदीं दुखळी माजता ती हेका लागून। असले थर्ड क्लास मनीस जे पंचायतीन बसतात आनी तुमी निवडून दितात, हेच्या कडेन तुमकां हिंदूंक तुमकां सांगता, हे म्हळ्यार तुमी बसयलात थंय तुमी तुमचे हे तांकांच आजाद रेजोल्युशन घेयात की आमी मेले जाल्यार तुमी आमकां खंय जळोवंक धाडटल्यात ते तुमी आमकां दितालेत काय म्हणून। मेल्ल्याचो कोवीड जाता रे, मेल्ल्याचो कोवीड जाता। आतां म्हाजो थंय सोयरो मेला, हांवें ताका उखलून ताका हाडला, कोणायचो आसूं हांव काम करता। आपल्या मेल्ल्याक तुमी सांगता, बेशरम तुमी। मागता तुमकां सगळ्यांक असली पंचायतीक रीच शिकोवंक जाय।
हे आमचे ऐकात तुम्ही बसवडकर तुम्ही सांगा आता बसवडे आपली कमिटी आहा ते सांगतात ना तुम्ही पणजे व्हरा हांगा व्हरा थंय व्हरा कित्याक व्हरा अरे आमी बसवडकार मरे आमचो आयज भाव मेला हांव मुस्लीम म्हाजो भाव तो हिंदू म्हाज्या मावशेन चोडो तो हांकां सांगलें आमी कितली रिक्वेस्ट केली पंच मेंबराक रिक्वेस्ट केली तिकल्याक फोन मारलो तांकां फोन मारलो हेंची पांयां पडटाली गेले तरी हे म्हणटात ना आमी बसवड्यान जावंक दिवची ना कित्याक बसवड्यान जावंक दिवची ना तुमी म्हापशा कित्याक जावंक दिता म्हणजे तुमी म्हणटा की म्हापशाकार मरो बसवडकार सगळे हात सुशेगाद वयर करून रावतले हे नाका कसले न्याय दिला हो तेणी आमचो अशोक नायक वोटींग करता भाईन सांगला ते सारके अशोक नायक वोटींग करता बसवड्यान आनी तो मेला बसवड्यान ताका लासूंक जाय आसलो बसवड्यानूच पूण हेंची दादागिरी हे कमिटी मेंबर आहा पळय तेंची दादागिरी हेच्या फुडें चलचें ना आमी झगडटा कित्याक फुडें बसवड्यान हजारांनी हिंदू लोक आहा फाल्यां ते मरतले तेंची भुरगीं मरतले सगळे लोक वयतले खंय पणजे वयतले हांगा वयतले मडगांव लोकांनी मातशें सुदरात कमिटीवाले तुमी मरे थर्ड क्लास कमिटी म्हणटा आख्या बसकोडची आमी काल लागून फोन केलो हांगा कोल्हे फोन केलो परवरी फोन केलो सगळे फ्रेंड म्हणटा अरे तुमची बसकोडची थर्ड क्लास मरे कमिटी म्हणटा आमचे कोविडान आमचे सोगले मेले म्हणटा ते म्हणटा आमी हांगासर आमी लासलो म्हणटा कसले रे कितें चलता सीएम सर तुज्या कडेन एक रिक्वेस्ट करता मरत आसा तुज्या कडेन एक रिक्वेस्ट करता ती बसकोडची आमची कमिटी आहा पळय मेंबराची बसोंडी ती तेंचे जेवू ते लग्न करता तुझ्याकडे एक रिक्वेस्ट करता मुस्लिम धर्मामुळे तुझ्याकडे एक रिक्वेस्ट करता आमच्या हिंदू भावाक एक सेपरेट बसकोड्या मसोली बांधून ती बी स्पेशल कोविड बाकी आमचे भाव किती उलयत चालू करा हो भाव गांवकारांची मसोंडी म्हणटात पळय ते तांकां लागून घाला म्हणून सांगता गांवकारांक ते आनी प्रमोद सावंत भाई एकूच मागता आमकां मसोंडी सेपरेट बांधून दी हिंदू क्रिस्तांव मेलो क्रिस्तांव आपल्याच व्हरतात मुस्लीम मेलो मुस्लिमांक आपल्याच व्हरतात ते फाल्यां म्हणटले मुस्लीम लोकांक तुमी वचा तुमी हे करा कितें चल्ला कितें खेळ चल्ला मरे मरता त्या मनशाकूच सूख ना खेळ चल्ला उलय हांव सीएमा कडेन आनी आमचो आजोचो MLA ग्लॅन टिकलो कडेन इतलेंच मागता की हे जे आमचे सर उलयलात आनी आमचे मुस्लीम भाव उलयलात तेंचेर आनी आमचे हे सगळ्यांचे मातशें आयकोन हेच्या फुडें जर बसतोडे आसूं नाजाल्यार आनी खंय आसूं पूण तांची बॉडी तेंच्या गांवान म्हणजे पंचायत आसूं ते सिटी आसूं तेंच्या गांवान पावोवपाचें जे आमकां आयज त्रास जाला ते दुसऱ्यांक जावचे न्हू इतलेंच म्हाका आमचे बसकोड अशोक जाता बसकोडकारांक पळयात बसकोडकारांक पळयात आनी दाखयात बसली तुमची एकूण सात जाण कोण हात पळय ते कमिटीवाले तांकां दाखयात हे ते पळय दाखयात बसकोड आमी म्हापशा येयला 50 जाण मेले आनी बसकोडचे 50 जाण मेले तांकां खंय व्हरतले तुमी बॉडी जर घेना ते सगळे मरपाक कोविड सगळे मरतले कोविडान बॉडी जळयले कितें कोरोना जाता सीएमान हेचेर मातशी स्ट्रीक कारवाय करची बसकोडकारांनी एक लग्नाचे हॉल बांधा म्हणून सांगता मसोंडीन बरी बांधल्याची मसोंडी गोंय भर हिंदूवाल्यांक ही लस केल्यात तुम्ही बसवडकारांनी हिंदू धर्मांक तुम्ही लस केल्यात म्हणाल आमचो धर्म हो तुकड्या जावन असो पडला विकरून उडयल्यात तुम्ही धर्मांक तर एकठांय हाडटल्यात तुम्ही मरणांक पासून तुम्ही जर अशे पार्शलिटी करूंक लागल्यात जाल्यार देवा तूं पावरे साहेबा मसुंडीक तुमकां व्हरलो बेगीन आमी मुस्लीम धर्माचे आमकां अशें लागना आमी सगळे वावरता कित्याक कोरोनान गोंयाक नाकापुरो करून सोडला दिसान दीस मरप्यांचे आंकडे वाडत आसात आयतारा कोरोनाक लागून 67 जाणांक मरण आयले जाल्यार दिसपट्ट्यो केशी काल उण्यो जातना दिश्टी पडल्यो पूण टेस्टिंग कमी जाल्ल्यान पॉझिटिव्हिटी रेट 50% वयरच आसा 67 मरणां भितर 33 मरणां गोमेकोच जालीं 26 मरणां दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत जालीं फोंडेच्या उपजिल्लो हॉस्पिटलांत 4 मरण आयले मडगांवच्या ESIत 3 निमणो स्वास घेतलो जाल्यार दक्षिण गोंयच्या खाजगी हॉस्पिटलांत एकल्याक मरण आयलें कोरोनाचे वॅक्सिन घेतलेल्या 5 पेशंटांक मरण आयलें पूण तांणी फकत पयलोच डोस घेतिल्लो काल 24 वरां भितर 2633 जाणांक कोरोनाचो बादिकार जालो ते खातीर 5671 जाणांच्यो चांचण्यो केल्ल्यो एक्टीव केसी कांय प्रमाणांत देंवल्यात आतां मेरेन 3,85,057 जाणांक कोरोनाचें वाशीन तोपलें काल 24 वरां भितर 1700 जाणांक कोरोनाचें वाशीन दिलें तांचे भितर 1308 जाणांनी पयलो डोस घेतलो जाल्यार 392 जाणांनी दुसरो डोस घेतलो गोंयाक 6,31,720 जाणांक कोरोनाचें वाशीन मेळ्ळां भितरल्या 3,0896 जाणांक पयलो डोस जाल्यार 84,161 जाणांक वाशिनाचो दुसरो डोस दिला आतां मेरेन गोंय सरकारा कडेन 2,40,490 वाशिनां उरल्यात गोवा 365 ब्युरो
राज्यघटनेन जल्माक घातिल्ले वेवस्थेचो एक म्हत्वाचो भाग जावनय राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारीन गोंयच्या नव्या लोकायुक्ताक व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगा वरवीं सोपूत दिल्ल्यान काँग्रेसीन गोंयकारांचो अपमान जाला अशें म्हटलां. जस्टीस अंबादास जोशीची गोंयचो नवो लोकायुक्त म्हणून नियुक्ती जाल्या. लोकायुक्तान व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगा वरवीं जाल्लो सोपूत विधी स्विकारून गोंयकारांचो अपमान केला. गोंय प्रदेश काँग्रेसीचो अध्यक्ष गिरीश चोडणकरान आरोप केला. सगळे अधिकार कोचून घेतिल्ल्यान गोंयकारांक कसो न्याय दितलो तें लोकायुक्तान सांगचें अशें गिरीश मागता. पार्ट टाइम गव्हर्नर भगतसिंग कोश्यार एक कॉन्स्टिट्युशनल ऑथॉरिटी जावन सुद्धा आयज तेणें गोंयच्या लोकांक लजेक घातली. एक अनकॉन्स्टिट्युशनल एक्ट जेन्ना एक कॉन्स्टिट्युशनल पोजिशनाक म्हणजे गोंयचो लोकायुक्त अपॉइंट करपाक जी स्वेरिंग इन जावपाक जाय आशिल्ली ती स्वेरिंग इन ते व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगा वयल्यान तेणें करून तेणें कॉन्स्टिट्युशनाची थट्टा केली. तशेंच नवीन लोकायुक्त जस्टीस अंबादास जोशी हांणी ह्या पदाची शपथ घेवन गोंयच्या लोकांक लेटडावन केल्ले आसा. आमी ताजे कडेन परत परत मागले की तूं ह्या पोजिशनाक कशें जस्टीस दिवपाक शकतलो गोंयच्या लोकांक आनी तुजे खुशी आसा ते तुवें पयलीं जस्टिफाय करचें म्हणून. कारण हो जो लोकायुक्त आसा तो टुथलेस आसा, ते पावर कांयच ना. सो हे पद घेवन तो गोंयच्या लोकांक कसो न्याय दिवपाक शकता हें लोकायुक्तान लोकांक सांगनासतना ह्या पदाचो ताबो घेतलेलो आसा. फोंडेकारा खातीर कोविड उपचार केंद्रां तयार करची गोवा फॉवर्डान मागला. सद्याक फोंड्याच्या भलायकी केंद्रांतल्यान चांचण्यो करून पेशंटाक घरा धाडटात. तांकां लागून कोविड पातळपाचो भंय निर्माण जाला. सरकारान फोंडेकाराची जीण धोक्यांत घालची न्हय गोवा फॉवर्ड मागता. पळयात. फोंडे पालिकेच्या नगराध्यक्षान राजिनामो दिवन 7 दीस जावन गेले. उपनगराध्यक्षा कडेन जबाबदारी दिल्ली ना. हाका लागून गोवा फॉरवर्डान नाराजी उक्तायल्या. कितें जालें तरी फोंडेच्या नगराध्यक्षपदार भाजपवाल्याक येवंक दिवचे नात अशें गोवा फॉरवर्डाचो उपाध्यक्ष दुर्गादास कामतीन सांगला. पळयात. आयज जी पत्रकार परिशद आपयल्या तेजें कारण म्हणजे गेल्या फाटी जेन्ना कोविड महामारी सुरू जाली तेन्ना ताबडतोब जी डिझास्टर मॅनेजमेंट आशिल्ले तेणी काम करपाक सुरवात केली. आणि काम करपाक सुरवात करता आसतना जेन्ना जे पेशंट पॉझिटिव्ह मेळटाले त्या पेशंटांक घर धाडना आसतना तांची कोविड निगा केंद्रांत भरती करताले व्हरून आनी तांकां थंय 14 दीस दवरून तांचे सगळे काळजी घेवन तांकां बरें जाले नंतर घर धाडटाले. पूण आयची परिस्थिती जी आसा आनी जे कोविड रुग्ण जे वाडल्या हेका कारणीभूत कशें आसा की जेन्ना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत चेक केले नंतर टेस्ट केले नंतर तांकां सरळ घर धाडटा किंवा ब्लड टेस्ट करपाक तांकां प्रायवेट लॅबान धाडटा. पूण तो कोविड पेशंट जो आसा तो सरळ चलत किंवा आपली गाडी घेवन तो सरळ फार्मासीन वयता, मेडिसीन घेता, तसोच तो लॅबान वयता ब्लड टेस्ट करपाक किंवा येता आसतना सगळे आपल्याक जाय ते सामान मार्केटांतल्यान घेवन घरा वयता. घरा गेल्या नंतर ताका रावपाक थंय सेपरेट जागा आसा काय ना ही कोणीच पयली गेले ना. त्या नंतर त्याच्या घरचे सगळे परिवार जो आसा तो पॉझिटिव्ह आसा म्हणून ह्यो केसीस वाडलेली आसा. जर सरकारान बेगींतल्या बेगीन पुणेच्या लोकांक आनी गोंयच्या लोकांक जर वाटयतलो जायत जाल्यार कोविड केंद्रां परती सुरवात करपाक जाय. जी जशी आमी गेले फाटी टुरिस्ट हॉटेल घेतलेलें तेच बरोबर इंजिनियरींग कॉलेज घेतलेली, IITचे हॉस्टेल घेतलेलें. आतां हे फाटी तशी कांयच अरेंजमेंट केल्ली ना. तेन्ना ह्या दुख्ख दिसता की ह्या पेशंट जे वाडपाक लागल्या, जे कोविड पेशंट वाडपाक लागल्या हेचे कारणीभूत हे आसा. कित्याक हांवें प्रत्यक्षान पळयलें एक पेशंटाक तर घरा कडेन धाडली आनी ब्लड टेस्ट करपाक लायली. तशेंच फोंडा पालिकेचो आदलो नगराध्यक्ष व्यंकटेश नायक आनी दुर्गादास कामतीन कोविड नियोजनाचेर तशेंच नगराध्यक्षाची निवडीचेर आपले विचार मांडले. पळयात. दनपारपर्यंत सगळी मजा करपाची आणि सांजचे वचून न्हिदपाचें घरा असो प्रकार केलो अशें लोकांची प्रतिक्रिया. हे खरेंच 1 पर्यंत बरोबर आसा काय 9 आणि 10 पर्यंतूच गरज आसलेली? आमी लास्ट टायम जेन्ना लॉकडावन आशिल्लें तेन्ना आमी एक
प्रयोग केल्लो. प्रयोग कसो केल्लो की जी वाड्या वाड्या दुकानां आसा, ग्रोसरी शॉप्स आसा, ती रिफील करप, ती जबाबदारी पळोवप, जेणे करून लोक मार्केटांत विकपाक जायना तशें. जशे व्हेजिटेबल वेंडर, एक वाड्याचेर व्हेजिटेबल वेंडर, एक वाड्याचेर फीश वेंडर, अशें करून आमी त्या टायमार सिच्युएशन दवरलें. पूण आतां जेन्ना सरकारूच सांगता कितें सगळें ओपन म्हणून आनी सरकारान टायम दिल्लो आसा, आमी जर आतां कितले तरी बोवाळ केले जायत न्ही, सरकारान केलें तेजें काम, पूण तरी आसतना पयर फोंडा बिझनेसमॅनान जें कितें केल्लें तेवूय तेंच्या वांगडा येयलें, कारण लोक तेंचे विरुद्ध उलोवपाक लागले की थोडी जाय ती दुकान चालू, नाका तीच चालू, बागायदार चालू, बाकी ग्रोसरी आयटम सगळें बंद, अशें लोकांचे उलोवणें जावपाक लागले. म्हणटकीर हांव कितें म्हणटा, जे कितें करता जर समस्त नागरीक म्हणून आनी नगरपालिकेन जर सगळ्यांनी सारकें वेवस्थीत हें करपाचें काम केलें जायत, जें आमी गेल्या वर्सा केल्लें, आनी तेन्ना असो प्रकार कांय जावनाशिल्लो. जर तशें तरी केलें वाड्या वाड्याचेर ते दुकानां आनी अमको टायम जर दिलो जायत जाल्यार लोक भायर येवपाक शकना, आनी न येवपाक शकपा खातीर तेज्या खातीर ती एरिया जी आसा ती सील करपाक. कारण तुमकां जेन्ना सगळें सामान मेळटा तुमच्या वाड्यार तेन्ना कोणाक भायर सरपाची गरज ना. हें केलें जाल्यार लोक कोण भायर सरना. आतां कितें जालां, दनपारी 1 पर्यंत मुक्त आसल्या कारणान सगळे लोक बाजारांत फिरतात. पार्टी म्हणून तुमचो स्टँड कितें आसता? पक्षाचो स्टँड क्लियर आसा. बीजेपी डिफीट करपाक आनी बीजेपीचो चेअरपर्सन जावचो न्ही हे प्रयत्न आमी करतले फोंड्या. ताच्या खातीर कोणा बरोबर हातमेळवणी करूंक जाय, बीजेपीचो चेअरपर्सन भायर दवरपाक हे आमी करतले. कारण आज तुमी मडगांव पळयल्लो आसा की दिगंबर कामत काँग्रेस आनी आमी बरोबर आयले. रिजल्ट कितें जालो ते तुमी पळयला, 25 17 जिंकले प्लस एक इंडिपेंडंट 18. सो आमचो हे आसतलें की चेअरपर्सन फोंड्यान बीजेपीचो जावचो न्ही, कारण ते कांयच करनात कामां. सेकंड, चेअरपर्सन रिजायन जावन 7 दिसांक मायज जाले, आजून वायस चेअरपर्सनाक चार्ज हँडओव्हर केलो ना. आतां कित्याक केलो ना, कारण ताका त्या बीजेपीचो ओरिजिनल न्ही म्हणून करून आसतलें. कारण वीर दवडेकर पयलीं एमजेपीचो, बीजेपीचो खूब प्रॉब्लम आसता अशें, ते आपल्या मनशाक चलून केन्ना दुसऱ्यांक हे करूंक सोदना. विच आय हॅव क्रॉस चॅक विथ द ऑफिशियल्स इन म्युनिसिपालिटी नाव की चार्ज अजून हँडओव्हर करूं ना. 7 दीस जावन गेले. 7 दीस जावन जर हँडओव्हर जायना जाल्यार इट इज अ ऑफेन्स, क्रिमिनल ऑफेन्स अंडर द म्युनिसिपालिटीज एक्ट. गोवा म्युनिसिपल एक्ट यू मे लँड अप इन जेल ऑल्सो. द एक्ट इज क्लियर. आय हॅव जस्ट रेड इट. So Goa Board folks will talk to everyone to see that BJP is kept out and our leader in Ponda, Dada, will ensure that BJP chairperson is not installed. मंत्र्यांच्या झगड्या मदीं गोंय सफर जावपाक लागलें. मुख्यमंत्र्यांचे आनी दुसऱ्या मंत्र्यांचे पटनात, तांचे झगडे जावपाक लागल्यात आनी हातून सफर जाता गोंयकार आनी स्टेट. काल हांवें एक फोटो ट्वीट केल्लो ऑक्सिजनाच्या गाडयो कशे भायर वतात, आणि ते काल दीपक केसरकरान स्वतः एंडोर्स केले की मुख्यमंत्र्यान ताचे कडेन उलोवन सांगला की 4 दिसाचो साठो दितले म्हणून. ताच्या पयलीं म्हाज्या घरा पुलीस धाडले ट्वीट केले म्हणून. सो बीजेपी जर दिसता आमी जे ओपोजिशन म्हणून जे आमी भायर एक्सपोज करतात, जे सरकार चुको करता ते सुदारचे म्हणून आमी दाखोवन दितात, आनी हे दाखयले पुलीस जर धाडटा जाल्यार सीएमान आनी सुपर सीएमान सादूर जावचे की आमी असले हाका भीक घालनात आनी आमी कीप ऑन एक्सपोजिंग दीस गव्हर्नमेंट. कारण अल्टिमेटली सफर जाल्लो आनी त्याच भायर आमी कंप्लेंटूच करना. हांगा फोंड्यान दादान आपली अँब्युलन्स सर्वीस प्रेस केल्ली आसा. मडगांव आमच्या अध्यक्षान कालूच डिक्लेअर केला की 25 गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक. कांसावलेच्या मुळाव्या भलायकी केंद्रान सोमारच्यान कोविड पिडेस्तांक सेवा दिवपाक आरंभ केला. कुट्टाळीचे आमदार आलिना साल्डानान भलायकी अधिकाऱ्यांबरोबर घेवन अपग्रेड केल्ल्या ह्या हॉस्पिटलाची पळोवणी केली. हाचो उपेग फक्त कोविड पेशंटाचेर उपचार करपा खातीर जातलो. We have just completed a brief inspection of the Kansauli PHC, which is now, I can say, ready for the given times. As we went from different places in the hospital, doctor has informed me that the casualty will deal with the regular emergencies, while the first floor and the second floor is specifically for the comorbid COVID patients. Okay, and I think
testing also for COVID will be done, but this testing will be done in the basement. And all the necessary infrastructure has been put in place, and I think it is my bounden duty to thank Dr. Sukot, who has been working not just a few days ago, but from a long time. Actually, officially, the hospital was declared as a step-up COVID center from the 4th of May. But much before that, the Honorable Chief Minister and the Health Minister have been discussing the infrastructure to be put in place at the hospital with Dr. Sukor. And Dr. Sukor, I can say, has followed all their instructions to the T. And I think I am glad that this infrastructure was ready at a time when it is needed most. Hospitals are meant to save lives, and therefore I am glad that this hospital is there for the need, because we need to do everything within our capacity. And I think all these doctors here present are working, I can say, almost round the clock to ensure that the medical attention that the COVID patients need to be given will be given. And I thank all the doctors, and I thank Dr. Sukor in particular, and I also thank the government, especially the Honorable Chief Minister and the Health Minister, who have made sure that this infrastructure was given special attention and made ready for the purpose. With the permission of our Director of Health Service and the Government of Goa, our Primary Health Center Kasauli will be starting from tomorrow. Casualty services will be given for the public 24/7, which will start by tomorrow 8 o'clock. As for the two hospitals, the government is going to start step-up hospital for COVID patients, which are COVID positive patients with comorbid condition, or where patient require with the oxygen level normal and require fever rising up and not controlled. Those patients will be admitted here and managed, and if accordingly decision will be taken to refer to further centers. Here also we are going to do the testing. The presently testing was done at private rented house. The testing for the COVID patient will be done from morning 9 to 1 o'clock till we finish whatever the patient we have, and that will be ground floor. All arrangements are made. So in short, we going to start all this our new hospital from tomorrow for the public. Thank you, sir. आणि आजचे खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळुया परत फाल्यां ह्याच वेळार. मोग आसचो.